कोडार प्रस्तावित आयआयटीच्या वाठारात एसटी लोक रावतात. सरकार एसटीकूच टार्गेट कित्याक करता? कोडारच्या लोकांचो प्रश्न. नमस्कार. आज आमी आसात ते कोडार गांवांत आणि पळोवपाक तुमी शकता की हो रस्तो जो आसा बेतोडेच्यान पंचायती कडल्यान सुरू जाता आणि हांगासर हो रायट सायडीच्यान कसमशेळ म्हणटा थंय गांवांत वयता. आणि आयज परत एकदा गांवचे लोक जमलेले आसा, कारण काल पयरूच तांची एक मिटींग जाली कोडार गांवांत आणि गांवच्या लोकांनी ठरयलें की आयआयटी प्रोजेक्ट जो आसा हो गांवांत येयलो जाल्यार तांकां म्हारग पडटलो, कारण जी झाडां आसात ती सगळीं तेंची कत्तल केली वयतली आणि जे बागायती आहा ती नश्ट जातली म्हणून. सो त्याच कारणाक लागून तेंच्यांनी हो प्रकल्प विरोध केल्लो आसा प्रकल्पाक. आणि खंय तरी मुख्यमंत्री म्हणटात की हे विरोध करूंक जाय म्हणून करता, कारण आतां हो जो प्लेस आहा हो 5वो प्लेस गोंयान की आतां हांगासर कोडार गांवांत परत एकदा आयआयटीचो विशय हांगासर हाडला. आणि तेकाच लागून काल सीएमाच्या स्टेटमेंटा लागून लोक आयज परत एकदा जमल्यात आणि तेंचे कितें म्हणणें आहा तें आमी आयज जाणून घेवया. काल सीएमान जो स्टेटमेंट केलो की आमकां खंय ना खंय तरी कोण तरी फुसलायता म्हणून, जशे पद्दतीन रिपोर्ट सीएमाक गेल्लो आसा, म्हणजे कोमुलदादीन जो ताका रिपोर्ट दिला आसतलो की हांगा कांयच ना अशें म्हणून. पूण हांगा जे तुमकां जर तुमी हांगा पळयत जाल्यार हांगा बागायतार आसा आणि आमकां फूस लावपाचें सारकें हांगा कांयच कारण ना. कारण 5 लाख जमीन जी आसा हे जमनीक आमचें उत्पन्न आसा. जर हांगासर कांयच उत्पन्न ना जाल्यार सीएमान हांगा येवन पळयचें की हांगा खरेंच उत्पन्न आसा काय ना. म्हणजे 99% हांगा जर तुमी पळयत जाल्यार एसटी लोक हांगासर आसात. आमकां सीएमाक प्रश्न आसा की प्रत्येक जाग्यार जे वेळार तुमी आयआयटी हाडपाक सोदतात, जी आयआयटी कोणा लोकांक नाका हांगासर, किंवा प्रत्येक जाग्यार तुमकां असोच जागो मेळटा की ज्या जाग्यार तुमकां एसटी समाजूच दिसता. जे वेळार मेळावली गेले तेन्ना थंय एसटी समाजाच्याच लोकांचेर तुमी खंय ना खंय तरी जमीन घेवपाचो प्रयत्न करता. सांग्यार गेले, सांग्यारूय आमचे एसटी भाऊच आशिल्ले. काणकोण गेले, थंय एसटी भाऊच आशिल्ले. बरे बरे मोठे मोठे लोक आसात. आतां शिरोड्यान जर तुमी पळयत जाल्यार मोठे दोंगर आसात, जे बिझनेसमॅन आसात, माजी मंत्री आसात, मंत्री आसात, तेंच्या दोंगराचेर तुमी कित्याक हात घालपाक सोदिना? सो आमी जाता व्हडले जाता आसतना आमी दोळ्यांनी पळयला ह्या लोकांनी काडलेले त्रास. हे लोक आपल्या भुरग्यांक पोटाक लागपा खातीर नाजाल्यार आपल्या भुरग्याचें पोट चलोवपा खातीर सगळे हे शेत रोयता, नाजाल्यार माडयो म्हण, नाजाल्यार हांगासर पावसा दिसांनी चिबडां तवशीं सगळे रोवन ते आपल्या भुरग्यांक ल्हानाच्यान व्हड केल्ले आसा तेंच्यांनी सगळे. जर हेंच जर ना जालें जाल्यार तेंचें कशें जातलें? तेंचो फ्युचर, तेंच्या भुरग्यांचो फ्युचर, मे बी आमचो फ्युचर कितें आसतलो तो? प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.